पणजे पाटो वाठारांत आयकर खात्याच्या अधिकाऱ्याक लाच घेतना सीबीआयन रंगे हात धरलो। बिरेस्तारा सकाळ फुडें सीबीआयन ही कारवाय केली। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आयज दनपारा पाटो हांगासर सेंट्रल लायब्ररी कडेन सीबीआयन रेड मारून एकट्याक ब्रायब घेतना धरलो अशी अपडेट आमकां मेळ्ळी। पळयलें जाल्यार गजाल अशी घडली की सेंट्रल लायब्ररी कडेन दनपारा जवळपास 12:30 सुमार सीबीआयन एका गाडयेचेर रेड मारून एकल्याक धरलो। अशें कळटा की तेणें कोणासून तरी लाच घेतलेली आनी लाच घेतना ताका घट धरलो। सीबीआयन थंय टेस्टिंगूय केली आनी तेतूंतसून अशें कळ्ळें की तेणें लाच घेतल्या। आतां ही व्यक्ती कोण असो जेन्ना आमी सोद घेवपाक गेले तेन्ना अशें कळटा की आयकर विभागांतले एक व्यक्ती आसा ज्या व्यक्तीन ही लाच घेतली आनी ताका सीबीआयन धरला। आतां सद्या सीबीआयचे जे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आसात ते आयकर भवनान चवकशी चालू केल्या। तेणें आयकर भवनान तेंचो तपास जो आसा तो चालू आसा आनी ती व्यक्ती जी आसा ते व्यक्तीक ताब्यान घेतलेली आसा। तेची फुडली अपडेट जी आसा ती आमकां मेळटलीच। रेड जावन आसली त्या रेडीन ताका धरलो ती व्यक्ती आयकर विभागांतली आसा आनी ह्या आयकर विभागांतल्या ह्या मनशाक सीबीआयन रेड हँडेड धरलेले आसा आनी फुडली चवकशी त्याची चालू आसा आनी ताका ताब्यान घेतलेली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सांगता।